कितलेशेच म्हयने हे जे कामगार आसा तेंचो वेगळ्या वेगळ्या रुपांतल्यान त्यांनी निषेध आनी स्ट्रायक आपलो चालू दवरलो. बेजिकली हे जे 75 एम्प्लॉईज आसा तांकां सरकारान सांगलें, म्हणजे तांकां फक्त 15 दिसां खातीर काडून उडयले आनी रोखडेच तांकां घेता म्हणून सांगलेलें. पूण आज 17 म्हयने जाले ते घरा कडेन बेकार आसा. गव्हर्मेंटान हांकां सगळे प्रॉमिसीस दिवन सुद्दां आज पर्यंत तांकां परत घेतलेलें ना. प्रत्येक फावटी आमी जेन्ना जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन गेले तेन्ना तेन्ना सांगता की सगळो प्रोसिजर चालू आसा, कॅबिनेट एप्रुवल मेळपाक जाय. हें सांगून सांगून ताणें प्रत्येक फावटी तो आपली जबाबदारी टाळपाचो ताणें प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता हें सगळें हो गौडबंगाल आसा ताका एकूच रिजन आसूंक शकता. जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तवडकर आसा ताका खंय तरी आतां इलेक्शन लागीं पावली आनी प्रत्येक मिनिस्टर आसा, प्रत्येक आमदार आसा तो आपले आपले भुरगे कशे तरी खंयच्या डिपार्टमेंटान भरपाची तेंची प्रक्रिया चालू आसा. आनी हें फक्त स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटानूच न्ही की प्रत्येक डिपार्टमेंटान होच घोळ चल्लेलो आसा. ह्या मंत्र्यांनी आनी बीजेपी सरकारान हे सगळें अशेंच सगळ्यांची वाट लायिल्ली आसा. आतां ताका लागून आमी आतां एक निर्णय घेतलेलो आसा की प्रत्येक फावटी आमी डेमॉन्स्ट्रेशन, हंगर स्ट्रायक 2 वेळा आमी फास्ट ऑन टू दॅट केले आनी तेचो परिणाम म्हणून हेंच्यांनी एश्युरन्सीस दिली ती फुलफील जायना. आतां परत एकदां हे एका दिसा खातीर शुक्रारा येता त्या 4 तारखेक टोकन हंगर स्ट्रायकाक त्या आझाद मैदानाचेर बसपाचो तेणी निर्णय घेतलेलो आसा. आतां रोखडीच असेंब्ली सेशन येतलें. जर ह्या दिसांनी आतां हंगर स्ट्रायका नंतर जर ह्या सरकारान परत म्हणजे स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हेजेर कांयच हेजेर कॉन्क्रीट आमकां तेजेर सोल्युशन दिवंक ना आमच्या एका इशू जाल्यार आतां असेंब्ली सेशन येता तेज्यार आमी कितें करपा आसा तो निर्णय मागीर जातलो आनी कितें जातलें तें मोठ्या प्रमाणान जातलें. हे एम्प्लॉईज आसा तशेंच दुसरे युनियन आसा जे स्पोर्ट्साचे वर्कर्स युनियन